हॅलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. कसे आसा तुम्ही? सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुम्ही पळोवपाक शकता हांव रेडी जावन बसलेले आसा. सो आतां जाल्ल्या 4 जाल्ल्या सारकी एक्झॅक्ट 4 जाल्ले आसा. सो आमी आतां भायर सरता. ओके, फोंड्या वचपाक कितें तरी आमकां घेवपाचें आहा. ओके, फर्निचर ते एक घरान. ओके, सो प्रसाद काल पोवन बी आयला. सो आतां आमी ते घेवपाक वयता. तेणी आमकां 5 to 6 भितर अशें यो म्हटलां व्हरपाक, आनी मातशें बेगीन बंद जाता तें शॉप. सो आतां आमी भायर सरता. रेडी जाल्ले आसा हांव, सार्थक, प्रियांश, प्रसाद. तेमी सकयल गेल्ली आहा पार्किंगेन. सो आतां तुमकां हांव थंय डायरेक्टली थंयच मेळटा. ओके, सो आतां आमी भायर सरता. ओके, बाय. सो फ्रेंड्स, आमी भायर सरलेली आहा. ओके, सो मदीं वाटेक आहा आमी. सो एक्चुअली आमकां तेणी व्हरपाक सांगलेले ट्युजडे या मंडे व्हरा म्हटलेले, पण आमी कितें म्हणलें आज थर्सडे न्हू, बरो दीस आहा साईबाबाचो. सो ताका आयज आमी व्हरपाक येता म्हटलां. सो आतां आमी भायर सरला, पावले आनी 1-2 मिनटां. ओके, तुमकां थंय वचोन मेळटा. ओके, सो फ्रेंड्स, आमी ऑलरेडी पावलेली आहा. फाटल्यान म्हाजे आसा ते लकी फर्निचर शॉप, ते फर्निचराचे. सो जस्ट पावला. भायलो व्यू हांगा म्हणटा ढवळी फोंड्या अशें म्हणटा. हांगचो आहा तें शॉप, आनी भितर एकदम बेस्ट आहा फर्निचर, सोफा, टिपॉय सगळें आहा. आमी ते झुला झोलपाचें बेस्ट आहा. सो दाखयता तुमकां भितून. सो आतां आमी भितून या. फ्रेंड्स, आता आमी शॉपा भितून आसा. एकदम बेस्ट हा फर्निचर्स, सगळे सोफा जाल्ले, टिपॉय, झोपाळो, मागीर आमचे डायनिंग टेबल. आनी हांव रावला ते ह्या आमच्या डायनिंग टेबलाक घेवपाचें आहा ते. ओके, सो कशें आहा तुमी सांगा म्हाका, कशें दिसता. चड व्हडले घेवना आमी, जाय तशें आमकां 4च जाणां, ते प्रियांश, सार्थक, हांव आनी प्रसाद. ते चड ना, की आमचो जागो तितको ना, तितके घेतला आमी 4 सीटर ते. ओके, सो जाय जाल्यार तूं 6 सीटर करपाक शकता ताका, आनी 1-2 चेअर ऑर्डर करून घेवपाक शकता. आनी हातून न्हू फर्निचर बेस्ट आसा, आनी जो ओनर एक नंबर 1 आहा. तुमकां जाय तशें मार्जीन तो दिता, जाय तशें म्हणजे तेज्या प्रमाणे. आनी एकदम बेस्ट मटिरियल, सोफा इतके बरे आहा भरपूर. हे आमचे आतां डायनिंग टेबल आसा पळय, हे लाकूड आहा ते वुडन, सायल्याचे बेस्ट लाकूड. आनी सगळें जे फर्निचर A1 आसा. तो पात्रांव एकदम बेस्ट आसा. तुमकां शॉपाचें नांव हांवें सांगलेलें आहा, लकी फर्निचर्स, फोंड्या धवळी. कोणाकूय घेवपाचें सोफा बी तुमकां जाय जाल्यार मुद्दम येवन हांगा पळया. म्हाका जाल्यार खूब आमी घेता आसतले की आमचे कडेन ऑलरेडी हाल्ली आमी न्यू करून घेतला सगळे. सो आतां बेश्टे घेवपाचें ना, मागीर आनी थोड्या वर्सान घेवपाक जाता. आनी हे एक आमी घेतलेलें आहा बेड सायड टेबल. ओके, हे घेतलेलें आसा. ओके, ते एक जाय आमकां मोबायल बी चार्ज करपाक बरें पडटा न्हू. ओके, सो आतां हे आमची वयतले घरा. प्रियांश आनी सार्थक बाबा हाय. सो फ्रेंड्स, हांव बसलो तो सोफा आहा पळय, हो म्हाका खूबच लायक जाल्लो, खूब बेस्ट आसा. ओके, तुमी सांगा तुमकां कसो दिसला सोफा. म्हाका तर भरपूर आवडला, बेस्ट आहे एकदम. आनी चड प्रायसूय बरी आहा. आनी हो प्रियांश बसता पळय, तो एकदम रिलॅक्स आसा. प्रियांश बसलो पळय, गोल्डन कलर सोफा, एकदम बेस्ट आहा. आनी तो बरो रिलॅक्स बरें जाता तेजेर. होय बेस्ट आहा, खूब आवडलो. सो
तुम्ही मुद्दाम विजीट करा. तुमकां सपोज घेवपाचे हा फर्निचर जाय येवन पळया तुम्ही. बेस्ट आणि जो पात्रांव तर एकदम मस्त फ्रेंडली सारको. ओके सो फ्रेंड्स हो आसा जो पात्रांव. ओके त्याचें नांव जावन गिलबर्ट. एकदम बेस्ट मनीस, इतलो बरो फ्रेंडली. तुम्ही मुद्दाम विजीट करा. तो तुमकां सांगतलो आता तेजे हितून कितें कितें अवेलेबल आहा, कशें कितें फर्निचर ते. ओके गिलबर्ट तूं सांग. See, we are basically a designer sofa manufacturers, and in-house we do manufacture all kind of wooden like dining sets, side tables, coffee tables, beds, wardrobes. So we have inbuilt unit of our own at say around 2 kilometers away from my showroom. So most of the things we manufacture are genuine wood and quality wood. We have around good workmanship, like we have around 10 to 15 carpenters who do a very good job for us, and we take bulk orders also, and as well as retail and wholesale. Thank you. Please do welcome. Bring your own concept. We can reproduce your dreams anytime. सो फ्रेंड्स आम्ही आता पावलेली आसा आमची बिल्डींग. सकयल आम्ही पार्किंगेन आणि आमचे हे आसा पळय डायनिंग टेबल येवपा लागला फाटल्यान. एक 10 मिनिट्सान पावतले ते. सो एकदम एक्सायटेड आहे. नवीन कितें घरान कितें येता म्हणजे भरपूर हॅपीनेस असता. आणि प्रियांश आणि आज आम्ही राक्षसीचे पुस्तक जेवपाचो. प्रियांश खूप आयलो. प्रियांश खूप हॅप्पी हा. ओके सो आता येतले ते 10 मिनिटां मागीर तुमकां मेळयता. ओके बाय. सो फ्रेंड्स आम्ही आता घरान पावलेली आसा आणि आमचे डायनिंग टेबल पावलेले आसा घरान. ओके सो आम्ही सगळी जाण बसून बी बरे आणि राव मातशें आणि सार्थक तो बाजूनी बसलेलोच आसा. घरान सारखे बेस्ट दिसता पळोवपाक. बेस्ट आसा सारखे आणि एकदम बरे व्हडले आहा. चड ल्हान म्हूण ल्हान ना, सारकी सायज आहा. ओके सो व्हेरी एक्सायटेड. सो आज आमचो रातचो डिनर हांगा आसतलो. ओके सदां आमी तो टिपॉयर बसताली. तुमकां कशें दिसता हे टेबल म्हाका मुद्दाम कमेंट करा. ओके कशें आहा तुमकां कशें. आणि तुमकां एक मेन म्हणजे सांगून हेजो प्रायस तुमी म्हणटले सगळे सांगले प्रायस सांगना म्हणटले. सो हेजो प्रायस एक्चुअल प्रायस हेजो सांगले तेणी आमकां 32,000. मागीर तेणी आमकां कमी करून एक्चुअल तो म्हणटा 28 सकयल कशें जावपाना. तेणीच आमकां 26 फायनल 26 म्हणपा लागलो तो. आणि आमी तेका 26 हे केले. सो तेणी ओके डन केले आणि 26 आमकां हे मेळ्ळा. एकदम बेस्ट हा. सो तुमी सांगा म्हाका प्रियांश. सो आमचे अनेक आसा ते बेड साइड टेबल ते एक आम्ही घेतला. तेजो प्राइस ना 5,000. तेही बरे आसा. साइडीन आमकां एक जाय आसते मोबाईल चार्जिंग करपाक बी. फुल सायल्याचे हा. एकदम बेस्ट हा. ओके हे आसा ते अशें आहा. तेका वयर एक अशें ड्रावर आसा. हे पळय अशें आहा. ओके आणि सकयल एक ओपन करप अशें आसा. कितें फायली बिली कितें दवरपाक. सो आणि हांगा मोबाईल बी चार्ज. एका हेजे कॉस्ट आमकां पडले 5,000. ओके सो हे बी जावन आसा सायलाचे फुल. सो फ्रेंड्स आणि हांव व्लॉग वाडयना. सो हेचो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. आणि म्हाका प्लीज कमेंट करा कशें तुमकां आमचे फर्निचर घेतला ते आयज आवडला काय ना ते. आणि माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब लाईक शेअर करा. टिल देन बाय.